एक्स्टॉर्शन करतात ह्या मनशाक लायकी ना। हांव जाल्यार म्हणटा आय एम गोईंग ऑन द कॅमेरा आय एम सेइंग दीस पुलीस विच हॅड गॉन सातोशी बाब आमी टीम घेवन गेल्लो फातोर्डाचो म्हाका जाय दिसता तो पुणे म्हाका लास्ट वीक खबर मेळ्ळी म्हाका पियान सांगले प्रतिमा तो पळून गेला हांवें खंय पळून वतलो तुमकां दोनी नंबर दिल्या ट्रॅक करपाक जाता तेजे मोबायल ऑफ ना तो लोनावलो आसा आमी दॅट इज युअर जॉब नो पात्रांव तुमी वचात तुमी ना वचून हाडना काय म्हणून धरून हाडना मागीर थंय काल कळ्ळें की पुणे आसा हांव म्हणटा पुणे मेडिल्लो न्ही ह्या मनशाक न्ही एनकावंटर देखून केल्लो न्ही आनी जिवेशी मारिल्लो न्ही कोणूच ह्या मड्याक लागून रडपाचो न्ही nobody would have mourned this death. On the contrary, girls and women would have felt happy and more girls would have been this thing. एका म्हणटा तो काल एनकावंटर करून मारपा आसलो पूण हेज्या मुखार असलें कितें जालें जाल्यार म्हाका दिसता कॉल दिवपाक पडटलो आदोगाद शिकयल्ले मनीस हांव लॉ हातीन घेवपा जायना पूण जेन्ना आपले स्वताच्या भुरग्याक कोणाचेर अशें केलें न्ही ताजें फ्युचर काबारता थिंक द गर्ल्स हू आर ट्रॉमटायज्ड हू हॅव ट्रायड कमिटींग सुसायड जंपिंग इन द वेल कटिंग द वेन्स टोटली फिजिकली मेंटली सारखे झाले आसा तो मागता जेंचे कडेन हेजे आनी कितें आसा इन्फॉर्मेशन हाडचे हो जर सुटना आनी हो सुटपाकूय शिरी पडना पूण हांव ह्या मातयेर सांगता तुमकां आयज आझाद मैदान जी भुमी आसा पवित्र भुमीचेर हांव लोकांक सांगपाक सोदता पॉलिटिक्स अपार्ट आय मे बी अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बट यू हॅव सीन माय वर्क फ्रॉम लास्ट 25-28 years आय एम टेलिंग यू टुडे दॅट देवाचे कितें तरी आशिर्वाद आसा ते बरें आसा ते वायट आसता वेर देर इज गुड इविल नो देर इज बॅड इविल वेर देर इज गुड वी से नो इन द बास्केट गुड एपल आसता ते रॉटन एपल्स आसतात अशें समाजाक आसात पूण हांकां आमी खंयच्यान तरी अप्रूव करून उडोवपा जाय हांव तुमकां एक उतर दिता प्रतिमा कुतिनो म्हणून बट नॉट कितें बारीक बारीक म्हाका हें करनाकात कितें सारकें सेन्सिटीव आसा जायना तुमकां आदार ना तुमकां करेज ना मुखार येवपाक तुमकां कोणाचो आदार ना फायट करपाक तुमकां जस्टीस जाय तुमी म्हाका उलो मारा एज अ गोवन सिस्टर एज एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो हांव तुमचे बरोबर सदांच आसतलें एक उलो मारात कित्याक म्हाका खंय तरी दिसता विदावट फायटींग पळय येयलें उलयलें काडलो व्हिडिओ उलयलो आनी गेलो आनी आउटकम कांय ना दॅट इज अ फेलियर म्हाका जायते फावटी लोक म्हणटात म्हाका खूब मेसेजी येताल्यो कितें म्हूण मॅडम यू हॅव टेकन दीस मॅटर वॉट अबाउट फॉलो अप मॅडम वॉट इज हॅपनिंग टुडे आय एम टेलिंग दोज पीपल माय लॅक ऑफ गोन्स दिस इज वन गो आय एम टेलिंग दिस I'm come to tell you all, yes, I had taken this matter. Within 2 weeks, I followed up. I sat on the PI Suraj Samant's head. I lost my temper. I would like to say sorry to PI of Margaon. I lost my temper. I told him, I'm getting the girl for a statement again. But you assure me that you'll get him arrested. And he had given me word. So what I am trying to tell you all is that म्हाका केन्नाय तुमकां गरज पडली आनी दिसलें खंयची सेन्सिटीव मॅटर आसा कित्याक तुमी पळयलां आसतलें इवन केपें तो स्वता भाव आपल्या रक्ताच्या मायनर भयणीक रेप करतालो आनी कशें हांव वचून थंय बसलें केपें पुलीस स्टेशनार वेल्सन बाबाक तशें बसलें आनी राती ते ट्रॅक करून ताका हाडलो आनी तो आयज कोलवाले जेल्ली आसा आयज राज प्रशांत ठाकुराक लागून हांव म्हापसाच न्ही पणजेच न्ही मडगांव पुलिसांच्या तकलेर बसले सीएमाच्या तकलेर बसले एसपीच्या तकलेर बसले पूण जाता कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है आई टूक दॅट मॅटर आय फॉलोड इट अप आणि लॉजिकल कन्क्लुजनाचेर हांव आयलें आसा लॉजिकल कन्क्लुजन जाल्लें आसा आतां हांव तें सोडटा पुलिसांचेर आनी ज्युडिशियरीचेर आनी मागता साबार एडवोकेट आसतले गोंयांत लास्ट तें म्हजें साबार गोंयांत एडवोकेट आसतले मातशे पयशांक लागून न्ही कितें मेळटा म्हणून न्ही कित्याक हेणी चोरल्या खूब लाखांनी न्ही कोट्याधीश आसा तो त्याचे पयशे मेळटा वीच इज माय लिगल फीज दॅट इज माय प्रोफेशन ते आमकां सांगनाकात इफ दॅट वॉज द थिंग आय वूड हॅव बीन प्रॅक्टिसींग एंड मेकिंग लॅक्स ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज मातशें कॉन्शियस म्हणटा तें आसपाक जाय हांव आदोगादाक बी सांगता गोंयचे आनी आमचे दोळे आसतले म्हजे थंय दोळे आसतले देन डोंट टेल अस तुमी मातशे असल्या ज्यो क्रिमिनल हार्डकोर क्रिमिनल आसा आमचे चलयांचे जे ताणें रगत साफ केल्लें आसा तांकां जायत्या चलयांची बली काडी आसात मातशे तुमी ती मॅटर घेनाकात आनी पुलीस शूड हँडल इंटरोगेशन जातलें इन्व्हेस्टिगेशन जातलें ज्युडिशियल कस्टडी मेळटली बट सी दॅट फास्ट ट्रॅक खंय तरी जावपा जाय हांव जजां कडेन मागता हांव खंयचो मॅटर येवं एक खंयच्या डिपार्टमेंटा येतलो मे बी पॉक्सो ऑल्सो मे बी इवन द अदर कोर्ट्स प्लीज हांव पांय पडटा हे जे हांकां म्हणटात ते हे प्रशांत ठाकूर म्हणटा ते लेट इट बी अ example for Goa that nobody can come in Goa. When केपेचो गोंयचो ते गोंयांत जाला भयणीक रेप केले म्हूण हांवें त्या चल्याक सोडूना ताका कोलवाले घालून दाखयलो तर हो कोण येवन सोलापूरचो आमच्या गोंयच्या चेडवांची आबरू काडून आमच्या गोंयच्या चेडवांची इज्जत काडपाक आनी हांव सांगता देर इज नो फियर इन्स्टिल इन द माइंड्स ऑफ द क्रिमिनल्स ताका हें जाता पूण कोणूय जावं तो गोंयचो जावं गोंयचो भायलो जावं आमी ओगी रावपाना
नेक्स्ट टाइम बायलांनी रस्त्यार हाडटले आनी हांकां नागडे करून मारतले. हे म्हजें उतर. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.